गोयच्या आप मजत गटाच्या बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक देशभरात मार्केट दिवपाच्या हेतान सरकार अंदू दसऱ्याक ई बाजाराचे आयोजन करतले। गोय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा वांगडा कबलात करून बायलांक वेवसाय कसो करचो, मार्केटिंग कशी करची तशेंच हेर मार्गदर्शनूय दितले म्हण मुख्यमंत्र्यान सांगले। चवथीच्या ई बाजारा प्रमाण अंदू दसऱ्याकूय गोयच्या बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक मार्केट दिवपा खातीर सरकार ई बाजाराचे आयोजन करतले। ह्यो वस्तू फक्त गोंयांतूच न्ही जाल्यार कॉमन सर्व्हिस सेंटरा वरवीं देशभरात विकतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। Few days for the coming Dasara, we are coming up with the स्वयंपूर्ण ई बाजार। ये जितने सारे हमारे महिला भगिनी यहाँ पे हैं, उतने सबको नॉट ओनली द फूड आइटम बट इवन द हैंडीक्राफ्ट आइटम जो कुछ वो बनाएंगे that will market not only in the Goa but throughout the India, but tying up with the other common service center in the India जहाँ पे है उनके साथ में टाई अप करके हमारे बहनों का प्रोडक्ट हम वहाँ तक मार्केट कर सकेंगे। So that for the Dasara we are coming up that with the स्वयंपूर्ण ई बाजार, that concept we have introduced। कसलेंच काम ल्हान व्हड नासता, प्रत्येक काम महत्वाचे अशें मुख्यमंत्री उलयले। नदर बदलीत जाल्यारूच नशीब बदलतले। बायलांनी वेगवेगळे मळार फुडें सरचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार बायलांक केलें। आमी जरी म्हटलें म्हणजे आमकां एखादो करपाक जाय आसा ट्रेडिशनली, आमी तांकां मदत करून करपाक शकता। इट इज अ पाटलो करप म्हणजे वायट न्ही, हांव परत सांगता, त्या पाटल्याकाच किंमत आसा। तो पाटलो फुलाचो मोठ्या प्रमाणात किमतीन विकत वता। आमी पळयता आसतना गांवांत ताजे कडेन वेगळ्या नदरेंतल्यान पळयता, आमची दृश्टी बदलात। म्हाका दिसता तें जर आमी चेंज करीत जाल्यारूच आमी नदर बदलली आसत जाल्यार नशीब बदलतले आणि ते बदलपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो। म्हाका जाय तसलेच सोफिस्टिकेटेड स्मॉल बिजनेस ज्या स्कोप आहा, जेका व्हॅल्यू आहा, ते आमी करपाची जर तयारी दवरीत जाल्यार आमी खूब मोठ्या आनी बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतली। म्हाका दिसता तुमकां जो जो तेंको जाय आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांच्या मार्फत तुमच्या ग्रामपंचायतींनी सगळी कडेन आमी दिवपाक तयार आहा। आणि आता तर मैं बोल रहा था कि नीति आयोग से हमें जो मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।